Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. मातेवाचें शुभ वर्तमान आनी रोखडेच जेजून आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर शिसांक होड्यार चोडूंक आनी आपले आदीं पेले तोडी वचूंक लायली. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. होडे तर भायर दर्यान पावन ल्हारांनी बडोवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सजमून ते भियेले आनी भिवून बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, पातयेवन राव, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून परतीपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सरशीं हांव येवचो कर. ये जेजून म्हणलें. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देंवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. सायबा, म्हाका वाटाय म्हणून ताणें बोब मारली आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते होड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी येवन ताचे मुखार सोळपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच जेनाझारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सरशीं हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताले. आनी हात लायलो तितले सारके बरें जालें. सर्वेस्पराचें उतर.